राष्ट्रोची पंचायत आणि थळाव्यांच्या कागाळी उपरांत नुस्तेमारी खात्यान जुवारी न्हंयतल्या वास्कोच्या नुस्तेमारी ट्रॉलराची पळोवणी केली। राष्ट्रोल वाठारात पार्क केल्ल्यो बोटी वाठारांतल्या बोटकारांक आडमेळी निर्माण करता आणि गावांत बुरशेपणा करतात असो थळाव्यांनी आरोप केला। तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग तडीकला असो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट आणि फिशरीच्या ऑथॉरिटीन इन्स्पेक्शन केला आणि इन्स्पेक्शन करपाक कारण कितें आमी कंटिन्यूस आमी 4-5 वर्सां जालीं कंप्लेन करीत आसा हे इल्लीगल पार्किंग ऑफ फिशींग बोट्स फ्रॉम वास्को एंड थोडे चिंचोणेचे आहा आनीक हे पार्किंग जावन आमचे लोकल पळय हिंगाचे फिशरमॅन आहा तांकां बाबड्यांक त्रास जाता। तांकां तेंचे दिसपोटी तेंचे पळय धंदो करता उदकान वचून एक्टिविटी ते करता ती एक्टिविटी तेंची बंद जाल्ल्या ना कोबली घालूंक मेळना तांकां ना तेंचे कॅनन आहा ते तांकां पार्किंग करपाक मेळना एक नेट घालपाक फुटांनी म्हणटा कंटाळी घालपाक ती मेळना सो तेंचे पोट गेले आनी हे पोट म्हणल्यार कितें हे 5 म्हयने 4-5 म्हयने उरता हे लोक आनी 5 म्हयन्यांच्यानी उपाशी रावचें पडटा। हे हिंगा आपली एक्टिविटी करता आनी सुसेगाद आपले पोट भरता आनी हे 3-4 म्हयने घेवन आमचे लोकांचे लोकल फिशरमॅनाचे पोट भरता। हे आमी ऑथॉरिटीच्या नोटिसाक हाडलां आनी टायम टू टायम आमी कंप्लेन फायल केला येता इन्स्पेक्शन करता परत वयता। आज गेले फावटी हेच लोक आयिल्ले इन्स्पेक्शन केल्लें ते म्हणटा आमी ऑलरेडी रिपोर्ट गव्हर्मेंटाक घातला पूण तेजेर कांय एक्शन जालें ना आनी म्हणूनच आज परत आमी तांकांय सांगलां आज आयले तेन्ना आमी सांगलां तांकां ताबडतोब तुमचो एक्शन रिपोर्ट हेजेर येवपाक जाय आनी हे बोटी हिंगाचे आहा ते बंद जावपाक जाय येवपाच्यो। ते हुंयच पार्किंग केलें आमकां प्रॉब्लेम ना, आमकां प्रॉब्लेम हे बोटी हिंगा आहा ते आमकां हिंगा पार्किंग नाका। कारण 2 आहा, एक आमच्या लोकल फिशरमॅन आहा तेंच्या पोटाचेर आड येता तांकां एक्टिविटी करपाक मेळना। दुसरी गोश्ट म्हणटा ती मेन गोश्टी आहा तेंचे पळय लोक तेंचे लेबर आसा ते झारखंड ओरिसाचे ते भायले लोक आसता तांकां कांय कळना आमची गोंयची भाशाय कळना तांकां हिंदी तांकां सारकी कळना आनी हे लोक येवन हिंगा घाण करता बोटीचेर रावन ते आगता। आमचे कडेन व्हिडियो आहा तेजे आनी आमचे पळय बांद आहा पळय बांदाचे कुशीक बसोन बरे कापडां बिपडां काडून उदके आगता आनी आमचो तूं जाणा हो गांव आमचो ट्रायबल गांव आनी ट्रायबल गांव म्हणटच ह्या गांवान ह्या लोक आहा तेंची मेन एक्टिविटी फिशींग आनी एग्रीकल्चर। आमचे बायलो आमचे दादले जावं आमचे गांवचे लोक पळय आहा ते बांदाचेर चड आसता ते शेतांक वचपाक बांदाचेर चड आसता आनी हे लायनीन बरे आगोंक बसता नागडे आसता आनी तांकां मागीर तांकां पळोवन तांकां अडचण जाता तेंचे शेतान पासून वचपाचें ते मागीर परत येता। आतां कोणाक पयशे दिले ते सांगलो ना तेंच्यांनी आमी पयशे दिता म्हणटा ते पयशे कोणाक दिता ऑथॉरिटीक दिता खंय देखून म्हणून एक्शन जायना तेजेर। आतां ऑथॉरिटीन सांगपाक जाय बाबा आमकां कोणें कांय फारीक केलां वो केलें ना पळय तें सांगपाक जाय आनी तें क्लियर करपाक जाय तेंच्यांनी ना जाल्यार एक्शन घेवपाक जाय। नाल्यार तुमी कोर्टाक वयतले ना कोर्टाक वयतले आमी हिंगा केन्ना कुबल्या वयताय आनी आमगे भुरगे हिंगा नेट बी मारताय कांटाळे बी मारता आनी जेन्ना आमगे गेल्ल्या फाटी वर्सांक एक इन्स्पेक्शना मनीस येयल्ले आनी ह्या वर्साक वयले तेणेंच्यांनी पयलो आहा हिंगा कितलो कचरो येवन रावता आनी हो कचरो सगळो आनी आमकां व्हिडियो आहा सराको व्हिडियो मोगडे व्हिडियो आहा तो तुमकां दाखोवपाक शकता आमी जेन्ना हो कचरो सगळो हाय टायडीचेर भितर वयता आमगे सरान सांगलें ते भशेन। आनी दुसरें म्हणल्यार हे सगळे कोण येता आनी कोण ते कळना ओपन उदकी जाल्यार उदकी येता रातची भोंवताय ते कॉप मारो ते कॉप मारता आसतना हांदारात लोकत येताय ते कोण आनी हिंगा आमगेली भुरगीं आसताय जावं कितें तर घडलें न्ही कोण जबाबदारी आहा आनी हिंगा तुमी जाणा आतां हे वयले लोक येवन आमकां त्रास चड करून आमगेल्या कॅथलीक लोकांक चड त्रास जाताय आनी हिंगा सगळे आमी कॅथलीक आहा। तो जुझे फिलीप येयलो तो जुझे फिलीप म्हणटा तो येयलो हिंगा कांय आपूण घाण करच ना कांय करच ना म्हळ्यार कितें तो एक दीस सांगून गेलो आनी हिंगा समज कितें घडलें आमचे मदें केस्तांव जालीं कितें जाली आनी ही सुजपण कोत्ते तो चोवपा येयला तो येता म्हणल्यार हे आमची मत किजील जातली लोकां मदें।
सारकी न्हू दुसरी दिसाक ते मारून उडयता तेंचे लेबरान तांकां मारून उडयता आनी ते एकमेकाक पिवोन ते झगडटा ते आं त्या वेळार आमकां आनी विचारपा तांकां चान्स आहा आज तेंगे मेजॉरिटी जालो आहा आमची डिमांड आहा हिंग नाकाच हिंगले हें करपाक ह्या फुडार आमकां त्रास कोतले मरे आमगे भुरगे भितर आनी हो आमचो सर आसतना हें कितें घडटा कितें बरेंपण आमगे जाता आनी हेज्या मुखार आनी जाचें ना हो सर आमगे ना जाल्यार